येयला आतां हेल्कना गेलेला ट्युशनाच्यान आनी आतां मातशें बसोना. सो आतां न्हू उदक काडून गेलो वयशनी पयलीं कट करून दवरला. एक कट करून दवरलो जाल्यार न्हू म्हाका मागीर इजी पडटा शिंवपाक. सो ते सेम लुगटांचो न्हू एक ड्रेस मुगे रेडी आहा. हांवें दाखयली ना तुमकां, एक ब्रायडमेड रेडी आहा आनी हो ड्रेस मुगेलो एक्चुली फाल्यां दिवपाचो. हांव आय हॅव टू फिनीश इट टुडे आनी कातून दवरला मातशें इजी पडटा शिंवपाक. आनी म्हाका सुद्दां वन्स एल्कन गोज टू स्कूल मागीर हांव तो कट शिंवों स्टार्ट करतलें. आयज कंप्लीट करतलें कशें करून आनी फाल्यां तेगे तो हो ड्रेस आहा तो भायर धाडपाचो ट्रायलाक आनी तो दुसरो एक पयलीं शिंवलो आहा न्हू तो फाल्यां येतलो ट्रायलाक. सो हांवें ताका सांगलोलें तूं ट्रायला येता ताका दिन धाडटो म्हूण. देन शी कॅन सेंड इट ओवर देर आनी जाल्यार पुरो कितें तेंगे मेजरमेंट्स बीन कितें करून काडले ते म्हाका एक्चुली सारकी खबर ना. कित्याक आम काटाय तें डिफरंट जाता आनी ती हुंयसान कितें करून काडून धाडटाय तें न्हू तेंगे डिफरंट जाता. आयज एक्चुली दीस मातशें लो आहा एसो अजिबात बरें दिसना अशें पूण तरी आसतना आय हॅव टू फिनीश इट. आनी रांदपा तरी सुबेज ना कांयच कित्याक आयज मामीन डॅडी येवपा आहा. मामीन सांगिलां धाड म्हूण. ती हें दाखय कोडी कोण दाखय प्रॉन आनी ग्रीन दुदयाची रोस कान आनी मुंगां कितें तरी भाजी कोण धाड म्हूण सांगिलां. सो म्हाका डॅडी येता त्या दिसांनी सुबेज रांदपा टेंशन आसना. नाजाल्यार मुगे कितें जाता 4:30 जाताय म्हणल्यार न्हू 4 o'clock जाताय म्हणल्यार 4:30 हांव एल्कन हाडून वयता पोत्तून क्लासान 4:35 देखून भायर सरता आनी तेच पयलीं बेगीन मागीर न्हू 4 o'clock अरावंड 4 o'clock हांव मुगे राती भाजी बीन करून काडटा आनी तेगे सूप करून काडटा बरोबर गेलो. सो त्या टायमा मोद म्हाका करूं पडटा आनी मागीर रातीको लेट म्हणल्यार मुगे मागीर हाली चपाती करपाचें तशें करून आनी सॅलडूय करपा आसता तें आनी आसता. आतां मातशें सुबेज काम पडटा म्हाका. सकाळींचें मुगे मातशें सुबेज जाता सगलें पॅकींग कर टिफीन बीन म्हाका सकाळीं जाल्यार बिलकूल टायमूय मेळना. एक पाट 9 o'clock जाल्यार मागीर हांव बसतां. 9 o'clock हांव मुगे ब्रेकफास्ट करून बसतां बाराबर एल्कन हांव आनी विलबा तरी केन्ना पयलीं जाता गेलो कोण हांव आनी एल्कन मागीर बसता 9 o'clock आमगे ब्रेकफास्ट करपाक. तशें करून आमगे दीस वयता. सो म्हाका दिसना हेजे मुखार आमगे दीस वयताय म्हणल्यार न्हू म्हाका आतां आय थिंक बिफोर 4th पासून म्हणल्यार मुगे जायतें हांव करपाचें कंप्लीट बिकॉज दॅट आफ्टर दॅट समथींग स्पेशल कमींग अप. maybe I will not get time for few days because there is something special coming up. ते हांव तुमकां मागीर सांगतलें कितें तें आतां सांगूंक जायना. ओके सो सी यू ऑल इन सम टायम. आयज तुमकां दाखयता हांव आयज चाय कितें हाडटा तें. दीस इज वन ऑफ माय फेवरेट गोड आनी सोयेचें. तितून न्हू हें आहा भात तांदूळ आहाय आनी चण्या दाळ आहा आनी हांवें हे पाटी तितून हांवें बिन्स मिक्स केलाय. बिन्स ते गोंयसान म्हाका मामीन दिल्ले न्हू ते पाटी मेया गेले तेदोन ते बिन्स मिक्स करून कुकरान बॉयल करून मागीर तितून गोड इलायची 2 इलायची 3 इलायची घाले आनी सोय. माय फेवरेट 40 टायम. तेन्ना मामी बरी करताली पयलीं गोंया आसतना म्हाका लायक तें खावपाक. हितून चडशे ते मूंग आनी दाळ घालून करताय नाजाल्यार मूंग आनी तांदूळ घालून करताय पूण हांवें मातशें आयज ताका टेस्ट डिफरंट घायला ते मूंग हें घालून बिन्स घालून कितें म्हणटा तें म्हाका खबर ना. हांवें गोंयच्यान म्हाका मामीन दिल्ले ते आख्खे बॉटल भरून दिलोले ते सो आय एम गोइंग टू एन्जॉय माय इवनिंग स्नॅक आनी मागीर तेजे पण हांव एल्कन हाडपाक वयतलें. सो सी यू ऑल इन सम टायम बाय. हेंय बेगान बरें लागताय बिन्साचे बिन्स मिक्स केल्यानूय बरें लागताय आनी तेजेय बी बरें लागताय मुगांचेंय बरें लागताय. हांवें 4 days बॅक काटोल केलोलें ते घालून तांदूळ आनी मूंग घाल काटोल केलोलें. दॅट वॉज आय थिंक संडे जाल्यार म्हाका खबर आसलीना. संडे केलोलें बिलकुल म्हाका बराबर खावपाक कितें करून म्हणून तें एक्चुली फुगोवपा पडटाय पूण हांवें मागीर तेन्ना
म्हाका 6-7 विसल मान तें केलें. दॅट वॉज ऑल्सो गूड. इट वॉज टेस्टी. ते सातोड्या केलेलें आयज मातशें सुबेज आहा. आतां न्हू म्हगे फायनली कंप्लीट जालें. 2 ड्रेस रेडी जावन गेले. हांव दाखय तुमकां. तुमी म्हाका सांगाय ऑल तेंगे न्हू एक्चुली 5 ड्रेसीस तुमकां सांगलो न्हू तेंगेले सगळे डिफरंट पॅटर्न. बट 2 पॅटर्न्स हॅव फिनिश्ड. हांव दाखयत तुमकां. इतुले सुबेज पॅटर्न ना तेंकां हाली स्लीट बट स्लीट ऑल्सो इज इन अ डिफरंट वे म्हणजे 2 डिफरंट टायप. आनी उरलो ड्रेस हांव मागीर करतलें इन सप्टेंबर. सो आय शो यू द ड्रेस. So first dress. This is the first dress. No, I think that free na hashkon sleeveless dress to free na hashkon आणि इन स्लीट आहा स्लिवांची. म्हाका एक्चुली न्हू इन सारकें दाखोवपाक मेळ्ळें मागीर तुमकां. आनी एक स्लीट आहा हिंगा मुखार. You can see this slit. So this is one of the dress. आता तुमकां हांव सेकंड ड्रेस दाखयता. The second dress. The second dress is like overlapping. आणि ना हे अशें ताका स्लीट. overlapping slit. आणि हिंगा वयर अशें करून एक्चुली न्हू ते घायले म्हणटा सारकें बसता म्हाका दाखोवपाक मेळ्ळें नवी लायक आनी अशें करून. आनी द फ्रिल हांवें एक्चुली स्टॅकिंग पासून काडलो ना आजून पासून. आनी तो न्हू फेर बीन मारलो म्हणटरी एक्चुली सारकें दिसतलें. हांव आतां फेर मारना कित्याक तें न्हू दीत तेन्ना ओरोय येता न्हू तेन्ना मारपाक तेन्ना जाल्यार तें सॅटीन परतून जाता. आनी हे स्लीट न्हू हो सेकेंड ओवरलॅपींग आहा तो सारको सायडीन येता आनी तेश करून घालता. It is this way. And so I'm happy that my dresses are ready. I just hope that the trial also is good tomorrow. हाल जाल्या पुरो सामकें ट्रायल बीन. हाताल गायलो हा आतां वयता. आनी ending the video. Thank you for watching. Do like, share and subscribe to my channel Sarina Cunha vlogs Mumbai in oh my god हांव कितें म्हणटा Goan in Mumbai. And thank you all for watching. God bless everyone. Bye bye.